हॅलो सगळ्यांक नमस्कार. आमकां कितले रांद येसो ना जेवो एक चिमटी नॉंच असल्यार तें जेवणाक रुची विंगडी म्हळ्यार रुक्का भर हांग बिंबूल जाला सन सन बिंबूल काणू एक लायक एक खोळा नोणची वाटल्या कशी. आतां आमकां नोणची कोरका जाल्यार सुरवेक मिठा उद्दा रेडी जावका. मीठ घालचें आनी ताका ताजें हळताचें उद्दा घालचें. हें मीठ कितलें उद्दा कितलें मिरसांग कितलें म्हूण ताजें पुराय करेक्ट मेजरमेंट हांवें डिस्क्रिप्शन बॉक्सान दिला, थंय पळयात तुमी. हें परफेक्ट एक अळतें मिगेलें मांयगेल अळती हें करेक्ट जाता नोणचें, कांय डावट ना तांत भितर. घेता मिठा जावका जाल्यार तितलें उद्दा घाल न्हू, गॅसार दवरचें आनी एक खतखत हाडोवचो तितलेची आनी आटोवचें आनी ना तें. कित्याक म्हळ्यार आमी ताका जावका जाल्यार तितलो उद्दा मात दवरला तें खतखत येतना तें मीठ पुर्ती तांत भितर उदकान तो खीर येता. घेता साका खतखत येवचें स्टार्ट जाल्लें. हें मिठा उद्दा कोण तो दवर न्हू आमी बिंबूल अडोवचे रुखार आशिल्ले. गेला आयन पळय खतखतो. आतां एक हांव तो निवत दवरता. बिंबूल आनी हाण जातना तें निवन हद जाता. आतां बिंबूल हाडया पण हाका सन सन बिंबूल जावका. सन सन बिंबूल घाल्यार कसो जाता म्हळ्यार थोडे दिवस चड व्हरता प्लस लायक कुरकुरी जाता खावच्या भारी टेस्ट ते तरणे बिंबूल. चिकी चड घालका तेची हडोड जून बिंबूल घाल्यार दोनी दीस भितर मोव जाता आनी ते क्रंची क्रंची आसना. पण आतां आमगेले मिठा उद्दा सादारण निवले हांव बिंबूल हाणू समज पुसून ताजे मागशीचे फूल काणू दोन दोन कुडको केला. उद्दा घालून धुवच्यानच पक्कने तुमी मार्केटांतून हाडले वय म्हण जाल्यार उद्दा घालून धुवन ड्राय कोरका ते. आतां न्ही मिरसांग वांटूया. आतां पण हांव गांवची मिरसांग घाल्या रेडी केलें म्हळ्यार मिक्सरान घाल्ले. गांवची मिरसांगे वट्टू हांव एक 7-8 बॅडगी मिरसांग घाला. त्या म्हळ्यार एक कलर येवच्याक आनी नोणच्याचे खोळू चड जाता मासोलू चड जाता. आतां आनी हाका जावका जाल्यार तितलें सासम घालता. सुरवे पिट्टी करून घेवचें. पिट्टी करून घेतल्यार नोणची वांटू सुलभ जाता. ते पिट्टी करच्याकय तशीची एक अर्द घंटो मिरसांग वत्ता दवरले वय म्हण जाल्यार ಒಟ್ಟು 2 निमिष भितर नया पिट्टी जावन येता उग्गी नोणची वांटू जाता. वत्ता दवरू का म्हूण कांय वत्ताय ना कांय तोंदर ना. चिके एक मिनीट लेट जाता वांटूक तितलेची. आतां पळय बिंबलान तुले मिठा उद्दाक निस्तानू हे आमी पिट्टी करून दवरलेले मिरसांगेंत घालचें आनी थोडे थोडे ते मिठा उद्दा घालून हे नया करून वांटून घेवचें. आतां नया जाला हांगा हे नोणच्या कोळा कलर पळयलो तुमी तांबडे तांबडे ते बॅडगी मिरसांग घालेले निमित्त. आतां न्ही अंत व्हरलेले पुराय मिठा उद्दाक निस्तान काडचें. आमकां मिक्सरांनी धुवच्या जावका ते. आतां हें कोळ पुराय आतां हे मिठा घालेले बिंबला वयर घालता आनी तें निस्तान दवरलेले उदकान ही मिक्सर धुवन हे नोणचे हद करता. तोंडा उद्दा येतना कळ पळयतना हे आतां ही मिक्सी धुवन अंत घालया आमी आनी नोणचे हद करया. पक्कन आतां मिठा उद्दा सरले वय म्हण जाल्यार कसं करचें बा म्हूण आलोचन करका म्हूण ना. तापोवन निवेल उद्दा घालयत अशी उद्दा खतखता न्हू तापोवन निवेल आनी उद्दा यूज केल्यार आमगेले नोणचे चिके चड दिवस येता. हे सुपर नोणचें रेडी जाला. हाका एक लायक कॉम्बिनेशन म्हळ्यार शेवय वयर 1 चमची हे नोणचें घालका आनी 2 चमचे नारळेल तेल घालून खाल्यारच पळयाची कन्नडान सांगल्यार स्वर्गಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಗೇಣು आनी उकडी पेजे वटू सुपर कॉम्बिनेशन. असले सिंपल ऑथेंटीक आमची गेल रेसिपीस मिगेल चॅनलार मस्त घालता हांव. तुमकां व्हिडिओ इश्ट जाला वय म्हण जाल्यार लायक शेअर कमेंट कराची आनी मिगेले नवी व्हिडिओजाचे नोटिफिकेशन्सा खातीर बेल आयकॉन ओतुयाची. तशी सबस्क्रायब करूं विसरू नकाची. थँक्यू एवरीवन.